बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भावार्थान आनी विस्वासान आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. थोडो वेळ जेजू सांगताक मागण्यांत सारूंक. ह्या वेळार सगल्यो आमच्यो दुखी कोंती, हुस्के आनी दाश्टी विसरून मागण्याच्या मनान आमी हो वेळ देवाक भेटोवया. मागण्यांत आमी विशय असो घेतला: जो म्हजी सेवा करता ताका म्हजो बाप मान दितलो. जेजू आमकां अशें म्हणटा: जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पाटलाव करचो. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां काळीज आनी उक्तें मन दी म्हूण हे वेळार बापा लागीं मागुया. थोड्यो घडयो जेजू सांगाताक सारूंक आमचीं काळजां मनां शांत करुया. स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी उंड्याच्या रुपा काल हे पवित्र वेदीचेर हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सदमानून घेवया. तूं आमचो सोमी आनी देव. तुजें देवपण आनी दोनीपण आमी काल्तिकायेन वळखून घेता. जेजू जिव्या देवाच्या पुता, हे वेळार भावार्थान, मोगान आनी मानान आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. आमचें काल्तीपण ओळखून घेवन जेजूची सेवा करूंक आमकां बरें काळीज आनी मन दिवंक गीत गावया. म्हजो पाटलाव करूंक F15 पेज 92. म्हजो पाटलाव करूं तुजी कुशी जाल्यार तुजो कुरीस चलये म्हजे फाटल्यान. म्हजो पाटलाव करूं तुजी कुशी जाल्यार तुजो कुरीस चलये म्हजे फाटल्यान. आपणाच्या जिवाक जो मनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता. आपणाच्या जिवाक जो मनीस करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनाक ओगडायता. म्हजो पाटलाव करूं तुजी कुशी जाल्यार तुजो कुरीस
चलये म्हजे फाटल्यान ओज्याचो बारकांदार जोर तुमकां झड लागता म्हजे झूग घेवन तुमकां मेळटलें समाधान ओज्याचो बारकांदार जोर तुमकां झड लागता म्हजे झूग घेवन तुमकां मेळटलें समाधान म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्यार तुजो कुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान कोल्याक आसा डोली सुकण्याक आपले गोठे मनशाच्या पुताक मात जागो नाड पडच्या कोल्याक आसा डोली सुकण्याक आपले गोठे मनशाच्या पुताक मात जागो नाड पडच्या म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्यार तुजो कुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्यार तुजो कुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्यान जुआंव अवेसवर 3 वोळ 16 अशें आमकां मेळटा. कोरेंस्ताचेर भावात येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जेजून आपल्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान वावरांतल्यान आनी सेवेंतल्यान आमकां बापाचो मोग दाखयलो. पूण जायते फावटी हो जेजूचो मोग ओळखून घेवंक आमी फाटीं सरल्यांत. हे वेळार आमी देवाचें बोगसणें मागुया. जेजू, जायते फावटी आमी तुजी सेवा करूंक फाटीं सरल्या. तुजें बरें उतर पोरगोट करूंक आमी फुडें सरूंक नात. आमी चुकल्या. काकलूत आमची कोर सुमया. जेजू, हें जिवीत आमकां तुजें एक देणें. ह्या जिविताचेर तुका सगलो अधिकार आसा. पूण जायते फावटी तुका मानता तशें आमी जिवीत जिवंक नात. आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सोमया. जेजू, तुवें आपल्या जिवितान गरिबांचो, पिडेस्तांचो
आनी गरजेक सांपडलेल्यांचो मोग आनी हुस्को दाखयलो. पूण आमी ही तुजी देख आपणावंक जायते पावटी विसरल्या. काकलूत आमची कर सुमया. बापा, आमी असक्त कुडीची बोगोर बोगोर पातकान पडटा आनी आमी तुजी काकलूत मागता. बापा लागीं बोगसणें मागून आमी गीत गावया. देवा सोल्लो हांव पयस गेलां. I3 पेज 116. Deva selo apois gela ata dori lagi sorta patka vato zaito zolla ata dori perdo San patkat bola ata tari olgun geta baboy nachir pato kela ata tari maafi magta Anvod patok ave kela Bogos monav ata magta Patok moje bitor vigla Patka dukot ata dorta paicha gora portuneta aning sudun tevetona aizu tuji kaklu sakta anik patok akurtona. देवान आमकां ह्या संवसारांत जल्मांत हाडून एक व्हड्यांतलो व्हडलो गिफ्ट आमकां दिला. पूण ह्या संवसारांत आमी जियेतना कशे परी वागता वो कसली देख आपणायता वो कितें करता तो आमचो देवाक गिफ्ट. हे खातीर जेजूची सेवा करूंक वावरुया आनी देवाक आमी दिनवास दिवया. बापा, ह्या संवसारांत तुवेंनूच आमकां दिलोलें जिवीत आयज पासून तुवें सगल्या भावा भयणींक आनी तसोच म्हाकाय राखलाय आनी सांबाळलाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका बापा.
जेजू, तूं म्हणटा जो कोण म्हजी सेवा करता तांकां म्हजो बाप मान दितलो. आनी आमकां खात्री आनी विस्वास दिताय देखून आमी तुका दिनवासता. दिनवास तुका जेजू. बापा, आमी तुजी अपुरबायेची रचना. तुवें आमकां आपल्या मोगान ह्या संवसारांत रचल्यात म्हूण आमी तुका मोहिमा दिता. मोहिमा तुका बापा. देवान दिल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासूंक आमी गीत गावया, देवाक आर्गां दिवया. E4 पेज 78. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया. मोहिमा तुका, वैभव तुका, एकाच कोऱ्या देवा. ओरपोनी बेट आर्गां दिता, तुजी मोगाळ पोर जा. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया. आकाश पृथ्वी तुवें रचल्याय, होय तूंच ती सांबाळटाय. रचना मोले आमकां रचल्याय, तुजी करूंक सेवा. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया. आमचे जिवीत जावं दी एक गीत, आभार मानूंक तुजे. करूंक प्रिती सासनाक लेगीत, ओत्रेके काळजाचे. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासूया,
दिवया देवाक दिनवासुया. जुवांव 24 वळी 14 जेजू अशें म्हणटा तें आमकां मेळटा. पूण हांव दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. देवाचें उतर म्हळ्यार सुको नासलेले एके व्हांवते झरी सारकें. देवाचें उतर आमच्या जिविताची तानबूक मारता आनी आमचो आत्मो नितळ करता. हें सासणीक जिवीत दितल्या देवाचें उतर आमी काल्तिकायेन आनी मोगान आयकूंक तयार जावया. सगलीं उबीं रावया. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान 12 वळी 20 ते 26. उत्सवाच्या समयार देवाक भोजूंक जेरुसलेमाक चडून आयिल्ले मोदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतले बेतसायदाच्या फिलिपा सरशीं येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमकां जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमेवंत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जीं कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात तीं आपलो जीव इबाडटात. जीं कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करतात तीं आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकांय आसतलीं. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. ह्या संवसारांत आमकां एकामेकाची गरज आसा. आमच्यान एकमुळी वो दुसऱ्यांची गरज ना अशें जिवंक जायना. आमी एकामेकाच्या संबंदान जियेता. एकामेकाच्या आदारान जियेता. देवूच आमकां एकामेकाच्या आदारान पावूंक उलो करता. ताणेंच आपल्या पुता वरवीं आमी एकामेकाक निरस्वार्थीपणान आदार दिवंक आनी मोगान करूंक आमकां देख दिल्या.
आदार तर सगळींच करतात, पूण सगळींच हांसत्या तोंडान आपल्याकूच उणें करून आपकुशीन आदार करता काय? आदार कसलो तें घडये गरजेचें न्हय, पूण आदार कितल्या मोगान आनी हांसत्या मुखामळान केलां तें गरजेचें. आयज सांत लॉरेन्स प्रधान सेवक आनी रोगसाक्षी हाची परब आमी समोरमता. ताणें आपलें जिवीत आनी जें कितें ताचे लागीं आसलें तें मोगान गरिबां पासत दिलें, आनी शेवटी ताका ताच्या विरोध्यांनी आनी पिडापीड दितल्यांनी भाजून जिवेशी मारलो. क्रिस्ताच्या मोगाक ताणें व्हडली साक्षी दिली. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्यांनी जेजू क्रिस्ताची कशे परी सेवा चाकरी करूंक जाता. पयले सुवातेर आमी दिसपटी मिसांत वांटो घेवन देवाचें उतर आयकून आनी तें नियाळून आमच्या जिवितांत आपणावची आमी प्रयत्न करुया. देवाच्या उल्याक आनी देव दाखयता ती वाट आमी आपणावंक सदांच आमी तयार रावुया. दिसपटी पवित्र पुस्तक वाचून ताची समजणी घेवंक आनी आमकां कसलो संदेश दिता तो सोदून काडूंक आमी वावरुया. आनी दुसरे सुवातेर जशे परी जेजून आपल्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान गरजेवंताची सेवा करून दाखयली, तशीच आमी करुया. आमचे लागीं जाता जाल्यार गरजेवंतांक बऱ्या मनान आदार दिवंक प्रयत्न करुया. पिडेवंताची खबर घेवची आनी तांचो परामोस करचो आनी तांकां घोडटा जाल्यार पयशांचोय आदार दिवंक वावुरचें. अनाथ भुरग्यांची खबर घेवची आनी तांकां आमचो आदार दिवचो. तशेंच भुकेल्यांक आनी वाटसुऱ्यांक घोडटा जाल्यार तांकां आमी जेवण खाण दिवचें. आमच्या जिवितांत आमी बऱ्यो आनी दयाळ कन्यो करीत जाल्यार आमी जेजूची सेवा आनी ताची कशी पाळटल्यात. अशें परी आमचो सुर्गीचो बाप आमकां जेरूल मान दितलो. हेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया. उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमी आमची नदर दवरुया आनी ताची काकलोत मागुया.
आमकां ह्या संवसारांत जल्मांत हाडल्यान म्हूण ताका आमी दिनवासुया. जायते फावटी उगीच रावन आपल्याच मनान मागणें करता तें देव आयकता. आमी देव बापाची रोचना. जेजूची सेवा करता तांकां बाप मान दिता म्हूण देवाचे उपकार आठोवंक आमी गीत गावया. तुजे उपकार दोनया कशे बाडयतले हांव. E12 पेज 84. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दोनया कशे बाडयतल्या. स्वर्गानी संवसार ही तुजी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया. दान सुरातानी तुवें आमकां दिल्या, सासनाच्या सासनाक गायता तुजी मोहिमा. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दोनया कशे बाडयतल्या. वावर तुजो सगलो आमकां जेपाचो, ल्हान मनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो. तुज्या चिंतनाचो ठाव घेवन वचो, तूंच देवा आमच्या सदां काल उरतलो. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दोनया कशे बाडयतल्या. भाग्योंत पावलो फिलिपकाराचे चिटीन 4:4 अशें आमकां सांगता. कसलेच हुस्के काडूंक नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. ह्या वेळार आमी आमची काळजां देवाक उक्तीं करुया आनी जेजूची उतरां मनांत दवरून दिनवाशी काळजान आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे.
आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी जेजूक अणभवूंक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी दुसऱ्यांक आमी जेजूचें आसणें जावंक आमकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब: जेजू आमचे कालते मागणे आयकून घे. जेजूची आमी मोगान सेवा करूंक आनी जाता ते भाशेन गरजेवंतांक आमी आदार दिवंक आमकां दयाळ आनी उक्त्या मोनाची कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजू आमचे कालते मागणे आयकून घे. आमच्या कोश्टां वेळार जेजू न्हूच आमचें सांगाताक आसता, पूण तो आमकां आपले वेंगेंत उखलून दवरता म्हूण हें आमी मानून घेवन बापाची कृपा आमकां मागुया. जबाब: जेजू आमचे कालते मागणे आयकून घे. आमच्या भुरग्यांनी जेजूचो वावर मोगान भावार्थान आनी उमेदीन फुडें व्हरूंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजू आमचे कालते मागणे आयकून घे. आपोस्लांनी जेजू लागीं मागणें करूंक शिकोय म्हूण मागलें तेन्ना जेजून तांकां आमचे बापा हें मागणें करूंक शिकयलें. ह्या मागण्यांत एक उतराक खूब म्हत्व आसा. तें मागणें आमी मोगान आनी भावार्थान म्हणूंक जाय. तेन्ना देव आमचो ताळो जेरूल आयकतलो. तर हेंच मागणें आमचें करून आमच्या बापा आमी आतां म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.